जेवले बिवले काय खाले काय रोखडेच दांत घासप काय थोडो वेळ गॅप घेवन मागीर दांत घासप? वॉट इज युअर एडवायस ऑन दीस? रोखडेच आता सुद्धा खूप लोक तसे करतात जे सकाळचे ब्रश करना, उठच्या उठून ब्रश करना, ब्रेकफास्टा उपरांत ब्रश करता. ओके ब्रेकफास्टा उपरांत ब्रश केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, बट इमिजिएटली ब्रश करप आफ्टर इटींग ऑर आफ्टर कन्ज्युमींग एनीथींग इज कम्प्लिटली रॉंग. कितें जाता जेन्ना आमी कितेंय खाता, इवन एसिडीक फूड खाता, नॉर्मल फूड सुद्दां आमी जेन्ना खाता न्ही, सो आमच्या दांतांच्या लेयराचेर अगेन एक एसिडीक मिडियम क्रिएट जाता. ओके, सो एसिडीक मिडियम क्रिएट जाता तो इनेमल जो आसता, जो फर्स्ट लेयर आसता, तो टेम्पररीली वीक जाता. सो ह्या विकनिंग फेजाचेर जर आमी ब्रश केले, सो दॅट लीड्स टू ऑल इरोजन, फेड जाता, आमचे इनेमल जे आसता ते आख्खे घासून वता. इट लीड्स टू सिवियर सेन्सिटिविटी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आनी हाय रिस्क ऑफ कॅविटीज ऑल्सो. ओके, सो इट इज ऑलवेज बेटर की आमी एटलिस्ट खाल्या उपरांत 15 ते 20 ते 30 मिनटां आमी रावपाक जाय बिफोर वी गो टू ब्रश. कित्याक की कितें जाता, त्या 15-20 मिनटांनी आमची जी सलायवा आसता, इट न्यूट्रलायझीस द एसिडीक मिडियम आनी आमचो pH लेवल नॉर्मल करता इन द माउथ. सो एकदां तें केलें देन यू आर सेफ टू ब्रश, वेदर इट्स आफ्टर युअर ब्रेकफास्ट, lunch, whenever, but you have to wait at least for 15 to 20 minutes. Immediate brushing is a big